वट्ट 15 वर्सां उपरांत दिवचले राज्य पावण्यावयली पुरुष गटा खातीर मिस्टर बिचोले बॉडी बिल्डिंग सर्त आयोजीत केल्या। पीपी धोंड गो मस्कलर आणि फिटनेस सेंटर तसेच आर फिटनेस स्टुडिओ हांच्या जोड पालवान दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर शेनवारा 25 मार्चाक सांजेच्या 6 वरांचेर ही सर्त जातली। सर्तींतल्या जैतिवंतांक ट्रॉफी आणि रोख इनामां दितले। सर्तीच्या ट्रॉफींचे अनावरण केले उपरांत आयोजन समितीचे प्रसाद धोंड आणि विष्णू उसकैकर हांणी ही माहिती दिली। स्पर्धा घेता जे गोयचे बॉडी बिल्डर्स आसा आनी जे फिटनेस एथलीट्स आसा तांकां प्रमोट करपा खातीर येता ते 25 मार्चाक हे एक बिचोलेन कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटा आनी एक स्टेट लेवल चॅम्पियनशीप आसा। जे पार्टिसिपंट्स आसतले आनी जे विनर्स आसतले, जे विनर्स आसा तांकां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आनी फिफ्थ प्लेसीस अशे 5 प्लेसीस दिल्ल्यो आसल्यो। विनर्सांक ह्यो पयले टॉप 5 प्लेसीसांक ह्यो ट्रॉफीज मेळटल्यो, प्लस मेडल्स आसा आनी कॅश प्रायजूय आसा। फर्स्ट प्लेस विनराक 8,000 प्रायज आसतलो, सेकंड प्लेस विनराक 6,000, थर्ड प्लेस हेका 4,000, फोर्थ प्लेसाक 2,000 आनी फिफ्थ प्लेसाकूय 2,000 हे प्रायज मनी आसतले। तशेंच बिचोले यंग टॅलेंटेड बॉडी बिल्डर्स आनी फिटनेस एथलीट्स फुडें येवपाक लागून तेंच्यांनी आनी एक कॅटेगरी इंट्रोड्यूस केल्या जी फर्स्ट टायम गोंयांत जाल्ली आसा, एमेचर मिस्टर बिचोले म्हणून। जितून बिचोले आनी मय मतदारसंघात म्हणजे हे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा हांगसरल्या प्लेयर्सांक लागून एक एमेचर कॅटेगरी लॉन्च केली आसा। एक कॅटेगरीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेसीस दिल्ल्यो जातल्यो। तशें तांकां ट्रॉफीज, मेडल्स आनी कॅश प्रायज दिल्लो जातलो।